बाबडानो जायते फावटी आमी सगल्यांक दिन वाचता पूण घरांत आसतल्यांचे उपकार आठोवंक आमी विसरता जायते फावटी. भयणी भावनो, एक आवय घोराब्यांत इतलो वावर करता, इतलें रांदता, आनी जोरी तोर एका दिसा जेवण खार तिचें जालें जाल्यार, शिताक मीठ सुबेज पडलें जाल्यार तिका आनीक आयकोंक आनी उतरां ना. घरांत आसतलीं म्हणटात, घोव म्हणटा तुजें जेवण सदांच खार, मिठाचो ओगोर आनीक हें आनीक तें. बावडेन इतलें काम केलां तें आमी विसरता. आयज घरकार कसो, भुरगीं कशीं, आमचे आवयक दिन वासुया. बाबडानो, घरकार इतलो वावुरता, इतलो वस्तू आपल्या कुटुंबा पासत हाडटा, आनी जायते फावटी घरकान सांगता बावळाक तावन येता आसतना ह्यो सगल्यो वस्तू हाड आनीक व्हडलें लिस्ट दिता, सांबार हाड, मिरयां हाड, तेल हाड, मीठ हाड, आनी जायत्यो वस्तू. बाबा, सगल्यांच्यो तकल्यो आयन्स्टायना भाशेन चलनात, थोड्यांच्यो म्हजे भाशेन वीक आसतात, पूण तांतल्यो 10-12 वस्तू 2 वस्तू विसरतात. आनी जेन्ना बॅग घेवन आयलें, तपासलें जाल्यार तुजें सदांच हें, तुजें कांय एकूय उगडा सरना, तुजे लागीं एकूय धोडाचें काम जायना. असल्या उतरांनी जायते फावटी कोण करता. भयणी भावनो, ताणें जायतो काम केला. आयज घरकान कशीं, भुरगीं कशीं, आमच्या बापायक दिन वासुया. आयचो सेवादोर तुका आनीक म्हाका हेंच करूंक आपयता. तर आयज ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करुया, आनीक जीं बरेपणां देवान तुज्या जिवितांत तुका फावो केल्यात, ह्या वर्साक तुका फावो केल्यात, देवाचे उपकार आठोवया. तुज्या जिवितांत जायत्या मनशांनी तुका बरें ह्या वर्सांत केलां, जावं तुजीं घरचीं, जावं तुजीं इश्ट मित्रां, जावं दुसरो लोक, तांचे पासत देवाक दिन वासुया. जायत घडी जायत्या लोकांनी तुका वायटूय केलां, त्रासूय केल्यात, तांचेय पासत देवाक दिन वासुया, कित्याक तांकां लागून आमी जायतें शिकोवंक पावल्यो.